कारापूरकारांचे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड आंदोलनात तापिल्ले आसा। आंदोलन करपी लोक गोयच्या वेगवेगळ्या जागृत धार्मिक स्थळांक भेट दिवन न्याय मेळचो म्हणून देवांक गाराणें घालतले। आयतारा दनपारां वादग्रस्त प्रकल्पा कडेन आशिल्ल्या राखणदार गड्याचो रवळनाथ ह्या धार्मिक स्थळाचेर गाराणें आनी ध्वज उबारून ह्या आंदोलनाक सुरवात जाली। ह्या आंदोलनात नागा साधून सयत वेगवेगळ्या वाठारांतले सामाजीक कार्यकर्ते वांटेकार जाले। कारापूरचे ग्रामस्थ आयज तुझेकडे मागणे घेलेले माझ्या माते त्यांना जे एक्टिविस्ट जे आमकां हे शामील आहा जे लोक आमच्या वांगडा हितान आहा त्यांचे सगळ्यांचे आरोग्याचे आयुष्य सगळ्यांचे देखरेख तू करून घे साहेबा। तशेंच आयज तू घडीचो रवनाथ तेका तू स्वता फुडें सरोन आयज ह्यो जो विजयी पथक आहा तो बऱ्या भशेन बऱ्या रितीन आणि तू बऱ्या रितीन सगळ्यांच्या येवजेन तू फुडें सरोन ह्यो बऱ्या भशेन हांगासर तुजो पावन करून घे, विजय पताका पावन करून घे। आयज तुका जर कोणी कितें पावन कितें करूंक वयत, तुका जर कोणी बांदून घालपाक प्रयत्न करीत जाल्यार तू फुडें सरोन फुडें रावन तू तेंचे कसलेच मान्य करून घेऊ नका। तू ह्या ग्रामस्थां वांगडा राव। ह्यो जो प्रकरण तुज्या धर्तेचेर हाडला तो बंद करपाचें तू फुडें रावन तू करून घे। सगळ्या देवांक सगळ्या राखणदारांक सगळ्या सायबिणींक तू उबो करून दवर। सगळ्यांचे कल्याण कर, रक्षण कर, यश आनी बरें कर। जेन्ना श्रीकृष्णान महाभारताक युद्ध सुरू केल्लें तेन्ना शंखनादाचेर केल्लें बरोबर, आनी एक ध्वजा आमच्या रथाचेर लायिल्ली। तशीच आयज आमी नागा साधूचे हस्ते हें प्रकरण हाता भायर पावल्या, सरकार हेजेर कांय ठाम ना। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ह्या लोकांक परत त्रास जाता। ते युद्ध आमी कशें व्हरपाचें आनी कशें काबार करतले हें आमी एक ठाम चिंतलेलें आसा। तेन्ना नागा साधू आतां थोडे येवपाक लागल्यात आनी आयच्यान ह्या युद्धाची खरी सुरवात ह्या लोधा प्रोजेक्टाच्या भायर आमी करपाची आसा। त्या राज्यव्यापी आमी त्या तरेन धरूंक ना जो प्रेझेंटली हा अर्दो बिकॉज टायम कन्स्ट्रेंट जो आसा त्या खातीर आमी हाफ ऑफ द हेत केला। थोड्याच जाग्याचेर आमी हे लक्ष केंद्रीत केल्लेलें आसा। बिकॉज ते नागा साधूज आसा तांकां वयपाचो तेंचो कार्यक्रम आसता, ते चड टायम रावना एका जाग्याचेर। सो आमचो रातचो जो हवन जातलो त्या हातून नागा साधूज बसतले। फाल्यांचो महाप्रसादाचो आसतलो प्रोग्राम, ताका सगळ्यांक हांव इन्वायट करता परत एकदा। तुम्ही महाप्रसाद घेवपाक फाल्यां सकाळी 12:30 म्हटल्यार तुमी पुजे खातीर थंयसर आहुती जातली, पूर्ण आहुती थंयसर तुमी या। आनी मागीर मंगळार दीस जो जातलो गांवचे जे कारापूर गांवचे जितले देवस्थ आसता देवळां आसा आनी राखणकार आसा तांकां सगळ्यांक पांयां पडपाचो एक कार्यक्रम जातलो। तेच्या नंतर प्रेस कॉन्फरन्स जावन नागा साधू पण हवन आहा ते खंय म्हटलें कारापुरा हवन आसा ते शांतादुर्गाच्या प्रांगणात थंयसर हवन कुंड आसा, थंयसरूच हवन जातलें। एक कन्वर्शन तुवें जें केलां अंडर 39A, काल तूं व्हडलो ग्रीन कुर्ता घालून सांगता 39A विल बी प्रोटेक्टर ऑफ गोवा। आय एम टेलिंग यू 39A इज अ बॅलिस्टीक मिसाईल बेज अंडर यू। तूं गोंयचेर बॅलिस्टीक मिसाईल सोडटा आनी दीस इज द मोस्ट पॉवरफुल बॅलिस्टीक मिसाईल ऑन गोवा फ्रॉम यू। आनी तुजी ती बॅलिस्टीक मिसाईल ज्यो पडटा थिंगा दोगोर आसलो नाच जाता।